देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी हळू म्हजें वजें. मातेवाचें शुभ वर्तमान 11 वेसवर 20:9 आनी 30 ओळ. कसलें जूं आनी कसलें समाधान हाची जेजू खबर कोत्ता जायत. ग्रीक भाशेन समाधान हें उतर हाचो अर्थ जावन आसा नवसरणी आनी विसव. जेन्ना जेजू समाधान मेळटलें म्हणटा, जेजू आमचे वेलो सगळो भार वेतलो म्हूण भासायना. न्हय म्हूण जेजू म्हणना की आमी थकचे ना, उकासांत जावचे ना अशें म्हूण. पूण जेजू सवें समाधान म्हटल्यार आमकां भासावणी की आमच्या जिविताच्या मार्गार आमची नवसरणी जातली आनी विसव मेळटलो. जू म्हणजे लांकडाचो मुणकुलो जो बैलांच्या खांदार आमी घालता जोल्त घालतना बैलांक एकठांय धरूंक. लोक घंटीच्या पुस्तकांत 19 वेसवरान 2 वळींत हें आमकां मेवता. हिब्रू भाशेन ह्या उंतराचो अर्थ बांदपास. नव्या करारांत जूं ह्या उंतराचो अर्थ सेवेचें मोन. जेजू आमकां आपयता ताच्या नांवान सेवेचें आनी मोगाचें जिवीत जिवंक. जेजू म्हणटा, म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें वजें. सेवेचें आनी मोगाचें जिवीत जियेलीं जाल्यार आमी खुशाल सुखी आसतले. जेजूच्या प्रमाणीकपणाचें, शांतीचें आनी संतोशाचें राज आमच्या काळजांत आसतलें. देखून सोडवणदाराच्या जल्माची परब लागीं पावता तितली आमी तयार जावया. ताका आमच्या काळजांत आनी आत्म्यान जल्मून येवंक आत्मीक जिविताची नवसरणी करून देवाचेर पातयेवन जिविताची पावलां फुडें घालूंक सुरू करुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.